हो तुम्ही मागिल्लो रस्तो आपल्याच मतदारसंघातल्या लोकांक थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन सल्ले दिल्यात. विषय हायवे रुंदीकरणा आड चलिल्ले भोमाच्या लोकांच्या आंदोलनाचो. मंत्री गावडे म्हणटा भोमकारांचे आंदोलन कित्याक चल्ला ते खंय तांकांच खबर ना. तांचे आंदोलनाक दिशा ना. बेठीक गाराणी खंय घालची न्ही. हे पयलीं गाराणी घातिल्ल्यांचे कितें जालां ते खंय सगळ्यांनी पळयलां. ह्या लफड्यात पडचे न्ही म्हूण गोविंदाचो भोमकारांक उलट सल्लो. एकंदरीत भोमाचो विषय जो आसा तो पॉलिटिसायज जायत आसा. कारण गोविंद गावडे सारकेल्या मनशान आमदार ह्या नात्यान हांव सगळ्यांच्या समस्त मुखार वचून ज्यो काही गोष्टी म्हणजे ज्या कारणा खातीर भोमकार आंदोलन करपा खातीर मुखार सरिल्ले आसात, खरें म्हणल्यार त्या कारणाक कांयच तथ्य ना. तांकां त्यांची दिशाभूल केल्ली आसा. हांवें सदांच म्हणिल्लें आसा की हांव भोमकारांच्या बरोबर आसा, पूण होच प्रस्ताव तांकां हांवें दिल्लो आशिल्लो. कारण म्हजो डायरेक्ट स्टेटमेंट आसा की आय प्रिफर्स फॉर द बायपास. पूण जेदे वेळाचेर हो विशय जेन्ना येयल्लो, बरेचशे जाण शेतकार म्हणूं नाका, तेन्ना ग्रामस्थ म्हणूं नाका, विरोध करपाक लागिल्ले आसात. आनी आज हांवें तांकां सांगिल्लें आसा सगळ्या लोकांक वचून तुमचे जे एफिडेवीट जे आसा, ज्यांचे जमनी ज्यो आसात, ज्यांचे काही गोष्टी वतात, तुमकां खंयच्यान रस्तो जाय त्या संदर्भात तुम्ही थोडेशे दाखयशी. कशें आसा, आंदोलनाक दिशा ना, ते दिशाहीन जाल्ले आसात. खरें म्हणल्यार ह्या लोकांक जर कितेंय जर जाशिल्लें न्ही जाल्यार पयलो एक सिस्टम आसा, पंच आसा, सरपंच आसा, आमदार आसा, PWDचे ऑफिशियल्स आसात, तांकां सगळ्यांक मेळोन हे सगळे लोक आज आपली कितें डिमांड आसा ती मागणी पूर्ण करपा खातीर दसाक लागता आशिल्ले. पूण तांकांच खबर ना आमी कितें मागता आनी सरकार तांकां कितें दिवपाक सोदता. आज दिशाभूल करणारे लोकां पासून पयस रावचे अशें हांव भोमच्या नागरिकांक सांगूंक सोदतां. आनी तांकां बरे तरेची भलायकी आनी यश देवाच्या नांवाचेर कसली घराणी कोणीन घालची न्ही. आमी पळयल्लें आसा घराणी कोणी घातिल्लें तांचें कितें जालां तें. तशें त्या लफड्यान तुमी पडचे न्ही. हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा तुमचे सगळ्यांचे नागरकारांचे घर जर कोणाचें एक जर वता जाल्यार तुमचे पेक्षा गोविंद गावडे पयलो थंय उबो आसतलो. हें वारंवार हांव सांगितलें. जशे PWD मंत्री निलेश काब्रालान पत्रकारांक भोमा हायवे रुंदीकरणाचेर 3D प्रेझेंटेशन दिलें, तशें प्रेझेंटेशन खंय गोविंद भोमकारांक दितलो. आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री आमचे कलीग श्रीमान निलेश बाब काब्राल हाणीन 3D काल पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन खास करून तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आसा. आनी ह्या संदर्भात गांवच्या लोकांक सुद्दां तेच पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन आमी दिवपाचें ठरयलेलें आसा. ब्युरो वांगडा गोमंतक TV खातीर विराज कामत.